एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच कळसान तुजो मोकता, एकवटांची येवकत्रेता. पवित्र स्नानान आमकां नवो जीव दिवू, तुजी भुरगीं करून आमकां पवित्र केलाय. पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन, सासणीक जिवीत आमकां जोडून दिलाय. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. साबार वर्सांतावन this has been proved. आमची चिंतना प्रबल जावन आसात आनी चिंतना आमच्या बोगणांचेर प्रभाव घालतात, आनी कशी आमची बोगणां तशी आमची कामां. आयच्या वांजेलांत पयले वचपांत हो दृश्टांत आमी पळयता. जायते फावटी नेगेटीव चिंतना, दुसऱ्या विशयांत फाट चिंतना, आमच्याच विशयांत भिरांतेची चिंतना तांतूं आमी बुडल्या, आनी आमची बोगणां तशीं जाल्यांत आनी आमची कामाय तशींच वाडल्यांत. ह्या पातकांचे बोगसाने मागया. जेजू सारकें शांती तुमकां म्हणल्या जेजूची चिंतना आमचे थंय घट करया. फादर दीप आमचे सांगता सहा भेटवणी करता. तो आमच्या प्रांत्याचो कावन्सिलर आनी प्रस्तूत कोटेश्वर आमच्या मिसावठाण्यांत वावर करता. ताजे बसोती आमी मागया. हांव फातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडबड अपराध. ह्या पसून बगेवन सुदां संकवाद मारी सगळ्या देवतांनी म्हणटां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, Krista काकलूत कर, Krista काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. प्रार्थोया. मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. तूं आमचे मदें राव सोम्या आनी आमची मागणी आयकोन घे. तुवें आमकां भावार्थाचें अमोलीक देणें फावो केलाय, तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणांत सासनाक आमकां वांटो दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी धर्मदूत सोडणो हेर समेस्त भोंवरती जुदेया आनी सामारिया प्रांतांनी शिंपडले. थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्तेफानाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासत व्हड विळप केलो. पूण साऊल पवित्र सभेची देसवाट करूंक वावरतालो.
घरान घर भितर सरन दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर व्हरून हाडन तांकां तो बांदे साळेंत घालतालो. पूण शिंपडले बावर्ती सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. अशें फिलीप सामारिया शाराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकवण आयकून आनी ताणें केल्लीं आसर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एक मनान गमाण दिलें. देवसार लागल्या सबारांतावन अशुद्ध आत्मे किंकरड्यो मारून भायर वेताले. जायते आहार मारले आनी पांगळे गुण जाताले. ह्या पासत तें शहर व्हड संतोशांत आसलें. देवाचें उतार्यें. देवाचे व्हड उपकार. सरेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. भुमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गितां गायन आनी वर्णया. ताची कीर्त गजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तवां. सरेस्पराक जय जय. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार सरपडता. तुजी वाखाणी करता. तुज्या नांवाची कीर्त गायता. येया आनी देवाची कुर्तुवां पळया. मनशा मदें आमकां तटक करतात तसलीं ताची कामां. सरेस्पराक जय जय. दर्यो ताणें सुखीदर जाता पर्यंत सुकयलो. सुकयलेल्या आळवांतल्यान लोक पांय भिजनासतना उतारलो. ह्या पासत आमी ताचे उदेशी आनंद पावया. तो आपले पदवेन सदांच राजवाट चलयता. सर्वेस्पराक जय जय. पुताक सतमंदांतल्या प्रति एकल्याक ससनीक जिवीत मेळटा. हांवूच ताका निमाण्या दिसा जिवंत करून उठयतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुआंव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजून लोकांक सांगलें, हांवूच तो जिवीत असो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सत म्हणिनात. बापान म्हजे अधीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिसो ना. कित्याक हांव सर्गींत हांव देवून आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही, ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें ओगडायनय, बगर निमाणे दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयचें म्हणून. पुताक देखतल्या आनी सतमंतल्या प्रति एकल्याक सासणीक जिवीत मेळाचें, हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांवूय तांकां निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या भयणी भावानो, स्टॉकहोल्म सिंड्रोम 1973 1973 इस्वेंत हो शब्द सायकॉलॉजींत उदेलो. ह्या दोन्ही वचपांनी आमकां हे स्टॉकहोल्म सिंड्रोम दिश्टी पडटा. म्हज्या नियाळा प्रमाणे स्टॉकहोल्म सिंड्रोम म्हळ्यार म्हाकाच कळीत नासतना म्हजें चिंतप बदलता. हांव सगळो म्हज्या भोगणांनी बदलता आनी म्हज्यो करण्यो बदलतात. कोण म्हणूंक पुरो हो कितें अशें जालो? म्हजी चिंतनां बदलतात, कॉन्सिक्वेंटली भोगणां बदलतात आनी म्हज्यो करण्योय बदलतात आनी म्हाकाच तें कळीत ना. स्टॉकहोल्म सिंड्रोम. पयले वचपांत आपोस्तलांचीं कृत्यां चॅप्टर 8 1 to 8 आनी तांणी स्टीफनाक निकेपिलो आनी ते सगळे व्हडल्यान रडले, गळगळ्यान रडले. दे क्रायड लावडली. पूण द वर्ड इज पूण सावल कठीण तरान इगर्जमातेक दग दितालो. ही वॉज रॅवेजिंग द चर्च. आनी घरान घर भितर वचून दादल्यांक तशेंच बायल मनशांक बुरबुऱ्या वोण भायर उडयतालो आनी तांकां थंय तावन जैलांत चेपतालो. सावल कित्या तो अशें? वेट ए मिनीट. वांजेलांत जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो आनी तेन्ना हो उंडो आमकां दी म्हणटात ते. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चॅप्टर अँड द मोस्ट ब्युटिफूल चॅप्टर ऑन युकरिस्ट. कुमगारा विशयांत, मिसा विशयांत, क्रिस्त बलिदाना विशयांत हो अदीक व्हडलो सोबीत चॅप्टर म्हूण म्हाका दिसता. 6 चॅप्टर 35 हांव जिविताचो उंडो. तेन्ना ते म्हणटात तर सायबा तो उंडो आमकां दी. आनी तेन्ना वर्स 60 जेजू म्हणटा हांवें दिवचो तो उंडो मुजेंच मांस, मुजेंच रगत. आनी 61 ते म्हणटात तर हें उलोवणें विपरीत जालें. हें कशें आमी एक्सेप्ट करचें? शी, आपलेंच मांस कोणी तरी दुसऱ्यांक खावंक दिता? आमी कितें नरभक्षक? आनी सबार जाण शीस जेजूक सोडून गेले. कित्या अशे जेजूचे शीस? आपोस्तल न्हय. 1973 स्विडनाच्या स्टॉकहोल्म बँकांत एक चोरी जाली. दोगांनी ती चोरी केली आनी चोरी करून जाल्या उपरांत 4 जाणांक हॉस्टेज जावन तांणी दन व्हेले. ऑगस्ट 23 to 28 फकत 6 दीस ते त्या चोरां सांगात आसले. उपरांत कोर्टांत केस जाताना कितें केल्यार तांची मत बदलूंक ना, तांची उतरां बदलूंक नात. कशें? ते म्हणाले हे दोग बरे मनीस, गुणेस्त मनीस, मानेस्त मनीस. तांचे आमकां बिरमोद दिसता, तांचे ते आमकां मोग दिसता. तांणी कांयच चूक करूंक ना अशें तांणी वाकमूळ दिलें सेशन आफ्टर सेशन कोर्टांत. आनी तितले मात्र न्हय, तांचे पासत फंड रेजिंग केलें आनी त्या वर्सा तावन हो शब्द सुरू जालो स्टॉकहोल्म सिंड्रोम. पॅटी हर्स्ट म्हणलें अमेरिकाचें 1974. ताणेंय अशेंच ताजें गणीत आसा, तुमी पळया इंटरनेटार. मोगाच्या भावा भयणीनो, तर आतां वांजेलाक आमी फाटी येया. सावल तो तसो कित्याक जालो? इंडॉक्ट्रिनेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग आनी ब्रेन वॉशिंग. आमच्या सबारांच्या जिवितांत अशें घडटा. इंडॉक्ट्रिनेशन
ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग. ल्हान थावन ताका मस्त जुदेवाची शिस्त लाभली. गमालियेला कडेन ताणें आपले तरबेती घेतली. लाते भाशेन तो प्रवीण, ग्रीक भाशेन तो प्रवीण, आरामायक भाशेन तो प्रवीण, आनी जायतें ताणें वाचलें. हेर कोण कोण अशें उठुल्ले आनी क्रांती केल्ली तें सगळें ताणें वाचलें. आनी ताजे वयर ताज्या घरच्यांनी ताका सांगलें तो क्रिस्त म्हणलो डेंजर, ती समोर तो डेंजर. आनी त्या चिंतनांनी तो बरलो आनी ताजी बोगनां आनी ताज्यो करण्यो. मोगाच्या भाव भयणीनो, दामास्काच्या वाटेर जेजून ताका उजवाड दिलो. पर्सिक्युशन सिंड्रम थावन क्रुसिफायड सिंड्रमाक जेजून ताका परतिलो. आनी तुमी आपोस्तलांच्या कृत्यांत आनी ताज्यात 13 पत्रांनी सगळें सांब पावला विशयान तुमी वाचतात. फ्रॉम वेर टू वेर, वॉट ए चेंज. वांजेल हांवें सांगलें सबार जाण जेजूक सोन गेले. कित्याक? आयज आय थिंक जेजू सांगता ते सदां काळ नातुरले. खंय खेपटी येवन जेजूचें आयकताले, पूण रेस्ट ऑफ द टायम नथींग ऑफ प्रेयर, नथींग ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. कांयच जेजू थंय संबंद ना. सगळे तांच्या संवसाराच्या राटावळींनी गजनातल्या रुली रेगरांनी ते बुडुल्ले. दिस अंक्शन, ही थेलावणी तांकां मेळोवंक ना. देखून हे विपरीत उलोवणें, हू कॅन बिलीव इट. हाणें कशें आमकां मास दिवचें. आनी ते सोडून गेले. आनी वर्स 66 कोणा लागीं वचो आमी म्हणटा पेद्रू सक्तांच्या तर्फेन. तुजे लागीं आसात उतरां ससान जिविताची. कित्याक हे आपोस्तोल पडटाले उरताले पूण दीस रात जेजू लागीं आसले. दीस रात जेजूचो संबंद, जेजूची ऊब, जेजूचो मोग, जेजूचो बोगसणें तांकां मेळटालें. आनी ते जेजू सांगता रावले. पूण सकडी न्ही. वर्स 70, द लास्ट वन. तुमी सगळे वय म्हाका चिडकून रावल्यात, पूण सगळे न्हय, एकलो तुमचे मदें देंवसार. इतली वर्सां जेजू सांगता आसलो जाल्यारय तो मानी सिंड्रोमान बुडून आसलो जुदास. एक दीस मदर तेरेसा इगर्जे मुखल्यान पाशार जाताली. मीस काबार जावन उंत आसलें आनी एक भुरगो आवयचें कापाड न्हेसून रडटालो, कापाड ओडून रडतालो. मदर तेरेसानी विचारलें कितें गजाल. ती म्हणाली, फादर हरये बुटी हांव कुंभार काडून येतना हो म्हजो पूत डेफ एंड डम म्हजे वस्तूर ओडटा, ताकाय जाय म्हणटा. कशें फादर. ताका जीब येना, खाण आयकनात. आनी तो रडतना पळोवन मदर तेरेसान ताका भितर हाडलें. आवय थंयसर, भुरगो थंयसर आलतारी मुखार आनी ती हांगासर रावल्या. आपल्या लोबांतली एक छापाती तिणें काडली आनी त्या भुरग्याक दाखयली आनी तें टॅबरनाकल दाखयलें. आ म्हणून तिणें विचारलें आनी भुरगो म्हणालो छापातेक पळोवन आ आ आ आनी टॅबरनाकला पळोवन आ आ म्हणाली. ती गेली विगारा लागीं. विगाराक सांगलें ते तक्षण ताका पयलो कुंभार मेळ्ळो. आमेन. आमचे मोगाळ बाबा, काळीज जाऊन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बाबा, घाल तूं तांचे तुजे बेसा, कितेंच ना आमचें ह्या संवसारांत.
आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकां ह्या बलिदानाक तुवें दिल्ल्या सगळ्या दैन्याक सवें सर्वस्व आमचें मोगाळ बापा आनीक जावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुजें बेसांव. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचें मिसाचें बलिदान सर पदवेदरा मोगाळा बापाक म्हणटा तसलें जावून मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोशांत भरूं आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटून आमच्या अस्खत सैमाक नव्या जिविताचें बळ वाडत वचो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवा सुया. वयशावी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर खाळे आनी सदांच आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो आमच्याच फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली, आमच्या खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एक पोटी बली जावन मारलोलो आनीक तो मरना. सासनाक आसा तो जिवो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार. सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामे येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो घट परगटुया. Sumi Jesu belo, Sumi Jesu belo, Sumi Jesu jiva zala, o भावार्थाचो घट आमी परगटता, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगां चवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणासोबर वसू दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे माये संगती, भगिवोन जुजती सपती, भगिवोन धर्मदूता रक्तसाक्षी आविलाची सांतरेज कुर्सासो सांजवांव आनी सर्व कडेन तुका मानू वाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. 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 जेजून आमकां एक सुबीत मागणें शिकयलां, ताजी खुशी करूंक आमी ट्राय करूंक आसा. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकाय, तुजी पिशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां नाडल्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून आयच्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या जेजूक आमी अत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें, तुमकां सवस्काय हांव दितां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या अस्खत सैमाचेर न्हय सायबा, पूण आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां सगळ्यांक शांती दी. एकवटान माया मोगांत आमकां सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सुवास आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी तुमी सोनवेतात गी. आनी पेद्रून म्हळें, ना सोम्या नेवर. तो आमकां आपयता. आयच्या सगळ्या दिसा आमी ताका सोनवेचे न्हय, ताच्या जेवणाक तो आपयता आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
मुझ्या मोगाळ देवा नाविशील तुझे पगार म्हाका मुझ्या खऱ्या जिवा मुझ्या खऱ्या जिवा बलिदान कलवारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे समाधान हाडटा म्हाका दैविकतेने सर्गीचे दैविकतेने सर्गीचे तूं सोम्या म्हजो आधार आनी भरवसो जाचिनी वाटेर सांगात म्हजो तूं सोम्या म्हजो आधार आनी भरवसो जाचिनी वाटेर सांगात म्हजो काळीज म्हजें नालेता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशील तुझे पगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सोडवण संभ्रमून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाखांचो वायन भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तिन्स देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलाय. ह्या भोव अमोलीक ज्ञान्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे मागणें आयकोन घे आमचें तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. जिवंतपणाच्या जेजूच्या बरवशान तुमकां धाडटा. देवाची बडकार. Shirani ullasva Alleluia Alleluia Sargachirani ullasva Alleluia Kitya Shirani ullasva Alleluia Alleluia Sargachirani ullasva Alleluia Mogar putra sove Amkar muri आशीर्वाद दे आमकां. बगेन कसली कुरवेन यार आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे